विसवा उपरांत येवकार साळगांवच्या काँग्रेस ब्लॉक वांगड्यांनी सोमारा काँग्रेस पक्षांतल्यान राजिनामो घेतलो। पक्षान वांगड्याक विश्वासात घेनासतना पार्टीचे म्हत्वाचे थाराव घेतल्यात म्हण काँग्रेसीच्या ब्लॉक वांगड्यांनी राजिनामो घेतलो। आरडीएक्स खातीर साळगांवच्यान सुशील शुक्ला। आमी हिंगा एकठांय जाले कित्याक आमी रिजायन दिवंक येता। साळगांव काँग्रेस ब्लॉकाक आमी हिंगा रिजायन दिवंक येता कित्याक आमी जेन्ना साळगांव काँग्रेस ब्लॉक फॉर्म केलोलो तेन्ना आमकां सांगलेलें की आमी बरोसो एक यंग कॅन्डिडेट, यंग एंड डायनॅमीक आनी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक कॅन्डिडेट घातलेले म्हणून। आमी तेन्ना ती मिटींग घेतली तेन्ना श्री लुईजीन फालेरो येयलो प्लस डॉक्टर यतीश नायक येयलो। तेन्ना सगळ्यांनी आमी सांगलें की तेंच्यांनी सांगलें की आमकां एक कॅन्डिडेट जाय फक्त आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो। म्हणून फायनली कितें जालें डिसिजन घेता कोणेंच कांयच एक्शन घेतलें ना। आनी आतां लास्ट मुमेंटार कालांगूटचो एमएलए एक्स एमएलए आग्नेल फेर्नांडीस तो येवन आमचे साळगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो बसलो। म्हणून आमकां तेंच्यांनी कांयच बरें केल्लें ना। आमकां तेंच्यांनी फकत यूज केल्या आनी जस्ट ब्रॉड लायक अ टिश्यू। सो आमी म्हणलें कितें आमकां आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतलो एक बरो कॅन्डिडेट दी। तो तेंच्यांनी आजून पर्यंत कांयच डिसिजन घेतलें ना। सो वी ऑल द मेंबर्स हियर काँग्रेस तेंच्यो सगळ्यांचो रेजिग्नेशन लेटर टायप करून तेंचो सिग्नेचर घेवन सगळ्यांनी रिजायन दिलेलें आहा। आनी आमी कोणाक सपोर्ट करतले ते आमी आजून सांगूंक ना कित्याक वी हॅव नॉट येट डिसायडेड। आमकां तेंच्यांनी सारकें फटींगपण केलें काँग्रेसान। सो आतां आमचे जो कोण मेन लोक आहा तेंच्यांनी सगळ्यांनी रिजायन दिलेले आहा।